स्तोत्रम 32. पातकी मनीस आपलो गुन्यांव वळखून घेता. गुन्यांवाचें बहोगसणें जर मेळ्ळें, पातकाचें खत जर dhuun काडलें, मनीस कितलो भागी. सोर्वेस्पोरा मुखार जर कोणाक गुन्यांव ना, कोणाच्या मनांत जर आडकानात, तो मनीस कितलो भागी. उगोच रावलों तेन्ना सगलो म्हजो जीव विरून गेलो. आख्खो दीस हास्कार-सुस्कार सोडीत आसलो. दीस-रात तुजो हात म्हजेर जोड बसलोलो. गिमाच्या उज्यान जसो जीव सुकता तशीच विरून गेली म्हजी सोकत. पूण हांवें तुजे मुखार म्हजो गुन्यांव वळखून घेतलो. म्हजें पातक हांवें लिपोवन दवरलें ना. हांवें म्हणलें, सोर्वेस्पोरा मुखार म्हजो गुन्यांव वळखून घेतलो आनी तुवें म्हजें पातक बक्षिलें. देखून दर एका तुज्या भक्तान आकांताच्या वेळार तुका प्रार्थना करचें. बुडटेचीं उदकां कितलींय उंच चडूं, तीं ताका लागचीं नात. तुज्या गोपांत हांव लिपून रावतां आकांताच्या वेळार तूं म्हाका राखून दवरताय. सोरभोंवती सुटकेचे उल्हास तूं म्हाका आयकूंक दिताय. हांव तुका उपदेश दितलो, खंयची वाट धरची ती तुका दाखयतलो. म्हजे दोळे तुजेर धरून तुका बूट दिवन चलयतलो. घोड्याक आनी गाडवाक दामून धरूंक लगोम आनी वाडी एकूच उपाय, नाजाल्यार तीं सशीं येयनात. तांचे सारको गिन्यान नाशिल्लो तूं जावं नाका. पातकी मनशाचे आटविट्टे खूब, पूण आपणाचेर विस्वास दवरतल्याक सोर्वेस्पोर काकुतीन आनी माये मोगान घुटलायता. सोर्वेस्पोरा सवें संतोश भोगात. बऱ्या मनशानो आनंदान मुरगोटात. प्रमाणीक काळजाच्या सगळ्या मनशानो येयात, संतोषाचे उल्हास सोडात. देवाचें उतर हें.